विरडी डॅम आसा पळय न्ही, त्या विरडी डॅमाक आमी मान्यता दिल्ली आसा, जो महाराष्ट्रान म्हणजे गोवा बॉर्डरीचेर येता ताका मान्यता दिल्ली आसा. आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना अशें म्हणून कळ्ळें ना. म्हणजे तो डॅम जो आसा पळय न्ही ते महाराष्ट्र गव्हर्मेंट मुखार प्रोसेस चालू करूंक शकता. ते कालच्याच मिटिंगेन कालच्याच मिटिंगेन ना 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 ताका विरोध येवं. उदक कमी जातलें अशें बीन तितलो प्रोसेस जावचो सी लक्षांत घेयात, इट इज अ नॅचरल कोर्स. जगा भितर वचत थंय उदकाचे बॉडीज ह्यो आसात त्यो निर्माण जावंक जाय, आसात तेजे पेक्षा आनी परत निर्माण जावपाक जाय. कारण डेव्हलपमेंट जो आसा पळय न्ही हो केन्नाच थांबूंक शकना. आनी उदकाची साठवण जी आसा पळय न्ही ही केन्नाच आमी म्हणूंक शकना की आतां केली ती पुरो आनी मुखार नाका अशें म्हणून, अशें जावंक शकना. प्रत्येक राज्यांत प्रत्येक देशांत उदकाची साठवण जी आसा पळय ही दिसान दिसांनी वाडपाक जाय. आनी त्या बरोबर नवीन सिस्टम ऑफ कितें म्हणटा अशें तुजें इरिगेशन वगैरे येवपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल इस्रायलांत उदक ना मोठ्या प्रमाणात आनी ल्हान प्रांत जरी आसलो जाल्यार इस्रायलांत ज्या पद्दतीन इरिगेशनाची सिस्टम घेतिल्ली आसा आमच्या गोंयांत सुद्दां आमी थोडे बाबतींत तशी पद्दत घेवची पडटली. आमचे शेतकारी जे आसा पळय न्ही तांचे खातीर घेवची पडटली. वी आर वर्किंग ऑन दॅट लायन. गोंयांत जो आतां सांठो तितलो पुरो आमकां जो सांठो आसा तो आमी जर मस्तीपण केली ना आनी मिसयूज केलो ना जर जायत जाल्यार आमकां तो पुरो जाता. आतां कितें पुरो जाता. आतां सुद्दां आमचे धरणाचेर जें हें आसा पळय मेन म्हणजे तिळारी आनीक सालावली हे दोनूय डॅमाचें उदक जें आसा पळय न्ही तें आमकां मुखाल्ले सादारण 80 ते 90 दीस पावंक शकता. एप्रील सोंपत आयलो, मे आनी जून पर्यंत पावूंक शकता. जुनांत नॉर्मली पावस येताच आनी अंदूक तर पावसा संबंदी हें म्हणिल्लें आसा, कितें म्हणिल्लें आसा फेवरेबल हें आसा सिच्युएशन. इन्फ्लक्स जाता पळय गोंयांत येता पळय न्ही मातशें आतां गोंयांत मायग्रेशन लोक वाडटा, लोक खूब गोंयांत येवपाक सेटल जावपाक वाडटा. सो हेजे खातीर फुडें कशी तयारी आसतली, कित्याक आतां तुका पॉप्युलेशन वाडत चल्लां. सी हें फक्त उदका संबंदीच न्ही, हर एक गोश्टी संबंदी आमी आमचे शासन म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा पळय न्ही त्यांचे शासन सामकें एक्टीव आसा. आनी हे सगळे गोश्टी लक्षांत घेवन त्या नजरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयचे वाडपाक जाय, डेव्हलप करपाक जाय, फर्दर ताजी ग्रोथ जावपाक जाय हे नजरेन तांचें काम चलिल्लें आसा. आमी बीन एज अ मिनिस्टर आमचे कडेन जे कितें डिपार्टमेंट दिल्ले आसा ते डिपार्टमेंटा संबंदी आमी कितें करूं शकतात, कितें करपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल वॉटर रिसोर्स संबंदी हांवें म्हटलें की 100 बंधारे जावपाक जाय, 2 ते 3 सुमार मायनर इरिगेशन डॅम जावपाक जाय. शिवाय आमी आनी 6 डॅमाची सर्वे करपाक दिल्ले आसा. ते अपॉइंटेड कन्सल्टन्सी मुखाल्ले सादारणशे 15 दिसां भितर ती कन्सल्टन्सी स्टार्ट करतात काम, जेणे करून हे 6 बंधार हे आसा डॅम आसात पळय मायनर डॅम्स, नॉट मेजर डॅम्स, मायनर डॅम्स आसा पळय न्ही ते आमी घेवपाक पळयतात. ते खंय आसतले ऑफकोर्स ताजें नांव हांव सांगता मागीर, पूण सोनाल 70 त्या वयच्यान चड आसात. म्हज्या फोंड्या तालुक्यांत एक आसा,